देवा बापा आराधन तुका मोच्या बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मोच्या बापा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका सोमिया येसू आराधन तुका मुझा येसू आराधन तुका सोच्या येसू आराधन तुका मुझा येसू महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका पवित्रत्या आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका पवित्रत्या आराधन तुका पराक्लिता महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना हालेलुया 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो परत या संजेच्या वेळा या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी हाजर आसा परत सोमी कोरोसू या भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजर आसा त्या सोमियाची भेट करूंक त्या सोमिया सांगता हो थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर आसा ते देखून सोमियाच्या नांवान तुमकां हर एकल्याक हांव स्वागत म्हणटा लुकाचो वांचेल अध्याय 1 आमी वाचलो जाल्यार मुरयेन एलिझाबेथीची केल्ली ती भेट आनी मुरी एलिझाबेथीक भेट करूंक गेल्ल्या वेळार एलिझाबेथीन म्हणली ती उतरां म्हज्या सोमियाच्या माथेन म्हज्या बेठेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें म्हज्या सोमियाच्या माथेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें मुरये मुखांत्र जेजू एलिझाबेथीक भेटलो वा तांचो थंय तर मिलान जालें भेट जाली मुरी माय जिवें ताबरनाकल जावन जिवो साक्रामेंत जावन त्या जेजूक आपणाच्या उदारी आपणाच्या गर्भांत घेवन आपल्या मौशे भयणी एलिझाबेथीची भेट करूंक गेल्ली आनी एलिझाबेथीन आनी तिच्या कुशव्यांत आशिल्ल्या त्या बाळका जुवावन जेजूची वळख धरली मुरये थंय आसल्या त्या जिव्या मंदिरांत आसल्या त्या जिव्या साक्रामेंतांत आसल्या जेजूची वळख धरली आनी म्हणली ती उतरां म्हज्या सोमियाच्या माथेन सोमियाक घेवन ती गेल्ली आज तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत कोरोस आजार आसा
ताचें दर्शन आमकां एकल्याकी दिवन आसा. आज आमी एलिझाबेथीन म्हणली ती उतरां म्हणूंक फावो. आमच्या सुमयान ह्या सक्रामेंता मारिपात बेडचें हें भाग मेळ्ळेली आमी कितलीं भागी. वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, तसो जिवो देव आनी खरो देव ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार खरोच आजार आसा. एक घडी बरो त्या सुमयाचें आजारपण आमी बगया. केदो व्हरतो देव तो आमचो, कितलो बळवंत, कितलो सक्तिवंत आमचो रक्षक आमचे मुखार आसा. आमचे तकले आमी बागावया. त्या सुमयाक आमी आराधन करया. त्या सुमयाक आमी नमान करया. आमचो सुमी, आमचो देव आमचे मुखार आसा. आमकां भेट करूंक आयला तो, ताचें दर्शन आमकां दिवंक आयला. एक घडी बरो आमकांत त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमच्या काळजा मनांत थावन त्या सुमयाक नमान करया, आराधन करया. आनी आमी घावया तेंत गीत, केदो व्हरतो देव आमचो, कितलो बळवंत, कितलो रक्षक. आमचे तकले बागावन आमचो नमान, आमचो मान त्या सुमयाक आमी दिता आसतना आमच्या काळजा मनांत थावन हें गीत आमी गावन ह्या वर्त्या देवाक, ह्या बळवंत देवाक आमी नमान करया, आमी आराधन करया. त्या देवाची स्तुती करया. त्या देवाची ओगळीक आमी गाजोवया मोगाळ भावा आनी भयणी. Kedo vorto devanso, kedo vorto devanso, kedo vorto devanso, kedo vorto devanso. अनवडवे नामान करतात, सर्ग संसार वाखणतात, केदो vorto देव आमचो. अनवडवे नामान करतात, सर्ग संसार वाखणतात, केदो vorto देव आमचो. केदो vorto देव आमचो, 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 केदो vorto देव आमचो. त्या देवाक नमन करया, त्या देवाक होगळाप दिव्या, त्या देवाक महिमा दिव्या. केदो vorto देव आमचो. त्या देवा नमन करया, त्या देवा नमन करया, होगळाप दिव्या. त्या देवा होगळाप दिव्या, स्तुती करया. त्या देवाची स्तुती करया. केदो vorto देव आमचो. आमी गावया हालेलुया, 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 हालेलुया, आमी गावया हालेलुया, आमी गावया हालेलुया, 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 हालेलुया. केदो vorto आमचो देव, बळवंत देव, तो देव. आराधन तुका, महिमा तुका, नमन तुका, स्तुती तुका, जय जय तुका, वंदन तुका, मान तुका, नमन तुका, जय जय तुका. हालेलुया. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Bapa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, पवित्र आत्मा. नमन तुका बापा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
आसो. एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दांबिया. आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. एक घडी आमच्या काळजांत तावन त्या सुमयाक आमी नमान करया. मोगळा जेसू, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंताद्वारे तुझें हाजरपण आमकां हर एक घडीतून दिताय. ह्या खातीर तूं इम्मानुएल, देव आमच्या संगता जालोय. आमच्या संगता रावोंक, आमचे संगी वस्ती करूंक वयर सर्गीं थावन ह्या संवसाराक तूं आयलोय. तुज्या परगट जिणयेंत तुवें साबारांक तुज्या मोगाचो सांगात दिलोय. मोगाचो स्पर्श तुवें दिलोय. तांचे सांगात तूं जेवलोय. तांचे सांगात तूं रावलोय. लाजराक ताच्या भयण्यांक तुवें सांगात दिल्लोय. बुकेन आनी गोवळीनांतल्या शेडयां बरी आसलेल्यांक तुवें सांगात दिलोय. एम्माउसाच्या वाटेर निराश जाल्ल्या, देदेस्प जाल्ल्या त्या दोगा सिसांक तुवें सांगात दिलोय. तांचे सांगात तूं समकालोय आनी तांकां बरी काबार तुवें परगटली. मोगळा जेसू, ह्या घडये आमी हांगासर तशेंच विविध माध्यमां मारिपात आमच्या कुटुंबांनी गांवांत तशें परगांवांत जावन आमी ह्या आराधनान वांटेली जावन आसा. सोमया, आमचे सांगाता राव. आमचे सांगाता राव सोमया. तुजो सांगात आमकां दी. तुजो स्पर्श आमकां दी. आज ह्या घडये तुजो सांगात सोदून तुजो स्पर्श अनुभव करूंक आमी आयल्या. तुज्या सांगातपणाद्वारे आमकां बरी भलायकी दी. आमकां समाधान संतोष दी. आमकां आशिर्वादांनी बर. आमच्या कुटुंबाचे तुजी आशिर्वादा वत. आमच्या कुटुंबाक तुज्या सांगातपणाद्वारे तुज्या मोगान तूं सांबाळ सोमया. सोमया जेसू, केदो व्हरतो देव तूं, कितलो बळवंत देव तूं. आमचे सांगाता हर एक घडी, हर एक दीस रावचो तूं. आमचे जिवीत चलोवन वचो. त्या देखून सोमया तुका जावं आराधन आनी वंदन. त्या देखून तुका जावं स्तुती आनी ओगळाप. तुका जावं महिमा आनी प्रणिपात आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. तुमची जवाब आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता. आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता. आयचो दीस तुवें आमकां फावो करून ह्या सगळ्या दिसा तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता. ह्या संवसारांत आमकां एक सोबीत जिवीत दिवन ह्या घडये पर्यंत तुवें राखल्याक सांबाळून चलोवन व्हेल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता. हर एक घडी तुजो स्पर्श आमकां दिताय आनी आमकां बरी भलायकी तूं दिताय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता. हर एक घडी आमचो तूं मोग करताय. कोणीय सांडल्यार हांव तुमकां सांगितलो ना म्हळ्यार त्या उतरांनी आमकां धैर्य दिताय, बुजोवन दिताय. त्या खातीर आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता. हर एक घडी आमच्या बगलेक रावून आमचो वावर करूंक आमकां करपा आशिर्वादां दिताय. त्या खातीर आमी तुका आराधन करता. आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता. आमचो खरो इश्ट जावन आमच्या सांगाता रावून आमची बोगणां समजून आमकां प्रोत्साह दिताय. आमची पार्थ भरताय. आमचो वावर करूंक आदार दिताय. ह्या खातीर आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तुजें जिवें आनी खरें आजरपण आमकां दिवन आमकां नव्या स्पिरितान, नव्या उरुपान हर एक घडी भरताय. ह्या खातीर आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता. आमच्या कुटुंबाचे तुवें आशिर्वाद वतून आमच्या कुटुंबाक तुवें मोगान सांबाळलाय. कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक विघ्ना वायटा पिडेशिरांतलें तुवें निवारण वेलाय. ह्या खातीर आमी तुका आराधन करता. येसुम्या जेसू क्रिस्ता.
कोणाकी उले कुर्सू मौन आसा जाल्यार कुर्सिया तित जबाब आमी दिवया. तुझ्या पवित्र रक्तान धुवन आमकां नितळ केल्ल्या पासून आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म घेवचे भाग दिवन भावार्थांत वाडोवन येवंक दिल्ल्या कुरपे पासत आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. पवित्र पुस्तकांतल्या उतरां मुखांतर आजून तूं आमचे लागीं उलोवन आमकां सारकें मार्गदर्शन लाभयताय देखून आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. बापाक काल जावन आमकां कालतेपणाची देख दिल्ल्या पासून आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. जिविताचो राय सोन म्हज्या जिवितान हर एक दीस आनी रात सांगात दिवन असल्या भोवमोगळाची सो आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. ज्या भयणांत कुटुंबांत वावरांत सांगात दिवन हर एक बडी पडटना उबारलेल्या भोवमोगळाची सो आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. हर एक दीस पवित्र पुस्तकाच्या उतरांद्वारे म्हजे लागीं तूं उलयताय आनी उलोवन जिविताची वाट दाखयताय. सुकोवन पडलेल्यांक उबारच्या भोवमोगळाची सो आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. ह्या संवसारांत अणीत अक्रम घडोवनूच आसतरी खऱ्या भावार्थ्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान बरोवन समेस्तांक धैर्यान भावार्थान भरोशान आनी मोगान पोशेवन आमकां समेस्तां सांगत दिल्ल्या मोगळाची सो आमी तुका आराधन करता येसुया जेजू क्रिस्ता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे संगी आसा. आमची दुखां तो पुसता. आमी पडुल्ल्या वेळार सोलवल्ल्या वेळार आमकां उठोवन मुखार वचूंक सांगात दिता, आदार दिता. हर एक घडी आमच्या बगलेक रावता. त्या सुमयाक आमी आराधन करया, त्या सुमयाक आमी नामान करया. सांबावलो एफेस घरां बरोवन आद्य एक वाक्यांत 3 म्हणटा, अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान देखून ताणें वतुरलेल्या त्या आशिर्वादांचो आमी उगडास काडया म्हणटा. आमकां हर एकल्याकी सुमया मुखांतर बापान आशिर्वादीत केल्यान, सबाद्यनेनी आमकां नेटयल्यांत. सांबावलो रोमाघरां बरोवन अध्याय 5 वाक्य 8 म्हणटा, आमी पातकी आसल्ल्या तवळ क्रिस्त आमचे खातीर मेलो, ताच्या रक्तान आमकां ताणें सोडयलां. आमचें उणेपण, आमची अस्कत गायलेकी नासतना हर एक घडी आमकां ताच्या पातकांत धुवन नितळ करचो तो सुमी आमच्या बगलेक आसा. आनी आमकां सांगात जावन ताणें पाठयलेलो तो पवित्र आत्मो, ताणें म्हणली ती उतरां पवित्र पुस्तकान आतां परी हांव तुमकां सोन वचना, मजतदार तुमकां दिता, तो तुमचें सवें आसतलो. आनी त्या पवित्र आत्म्याक मजतदाराक बुजोनदाराक आमचो सांगात जावन आमकां दिला. आनी अशें ह्या त्रियेक देवान आमकां आशिर्वादांनी भरलां, कुरपेन भरलां, जायतें बरेंपण केलां. तर त्रियेक देवाक आराधन करून स्तुती करून गावया गीत आराधने स्तुती. तुमच्या कर्तिलेच्या बुकांत पान संको 15 पेज नंबर. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ. ತೊಳಿಬಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ,
ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ, ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ, ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ, ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ನರನಾದ ದೇವರಿ ಆರಾಧನೆ, ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो, ऑक्टोबर महिनो प्रत्येक जावन रोजारीचो महिनो जावन आसा. रोजार मायेक समर्पण केल्लो म्हयनो. ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर रोजार मायेचें फेस्त आमी आचरण केलें. हाच्या पटली चरित्रां आमी उडासा काडली जाल्यार 1570 आनी 21 युरोपाच्या लेपांटो म्हणल्या त्या जाग्यार एक झुजू जाल्लें तुर्कां मदें आनी क्रिस्तांव सैना मदें. आनी तो वळो एकच क्रिस्तांव सैन संख्यान उणें बोळ उणें आसलें तरी तो वळो एकच बोळ जावन आसलें मुरी माय आनी प्रत्येक जावन तें कोंत आनी तो तेर्स. सगळ्या पवित्र सभेंत कोंत आतां घेवन तेर्साचें भक्तीपण केल्लें आनी ह्या तेर्साचें फळ जावन ह्या कोंताच्या भक्तीपणाचें जैत जावन क्रिस्तांव सैनान तुर्कांक कंप्लीट सोलवयल्लें. आनी हाच्या उगडासाक ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर रोजार मायेचें फेस्त आमी आचरण करन आयल्या. ही चरित्र जावन आसा. तें कोंत तेर्साचें भक्तीपण आमचें एकल्याचें बोळ जावन आसा. आमकां उडास आसा जाल्यार आमचे मालगडे म्हणटले राती भायर वेताय तुज्या गळ्यांत एक कोंत बेंतीन आसूं दी. आमची सकत आमचें बोळ कोंत जावन आसा. सकड वायटाचेर विघ्नांचेर आनवारांचेर जैत व्हरूंक आमची सकत ती कोंताचें भक्तीपण जावन आसा. ते देखून तो मुरये मायन म्हणली ती उतरां जावन आसात. केदाळा तुमी तेर्साचें भक्तीपण म्हणटात आनी ते सोडवणेचे मिस्तेर तुमी नियाळ करतात तवळ हांव तुमचे सांगात आसा. आंज बोटवे तुमकां वेडो घालतले
आनी सर्गीचो तो कोर्त तुमचें रक्षण करतलो आनी तुमकां सांगात दितलो म्हणटा. आंज बडव्यांचे ते सगळो वैभव आमी बगूंक शकतले म्हणून. त्या देखून तूं सांत दोमिनिकान म्हणली ती उतरां तेर्स वा कोंत आमचें कोटे जावन आसा. सगळ वायटाचे विरोध वायटाचेर जैत व्हरूंक एक बोळ जावन आसा. आनी तो एक संकेत सैतानाक कितें मुरी आमच्या संगात आसा आनी आमी मुरयेमायक सेरवाल्ले. आमी मुरयेमायची भुरगीं त्या देखून खंयची वायट सकत आमकां लागीं येवंक सकना म्हणटा. आनी त्या देखून तूं आमच्या मुरयेमायन सांत दोमिनिकाक दिश्टीक पडल्या वेळार तिणें बसवणी केल्या. कोण पळय तेच साद्वारी मुरयेमायची सकत वा मुरयेमायचे सांगत जोडटात तांकां एक विशेष प्रोटेक्शन तशेंच विशेष कृपा तांच्या जिविताक हांव मेळाशें करतली म्हणली उतरां मुरयेमायन म्हणली जावन आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो ते कोंत आमी हातान घेतना मुरयेमायचे भक्ती पावन तो तेर्स आमी चलयतना ती विशेष सकत कृपा सोम्या मुखांतर आमकां वालता. सगळ वायटा विघ्नांतलें आमकां रक्षण मेळटा, आमकां भद्रती मेळटा. आनी त्या देखून तें कोंत जावन आसा संकेत जैत आसो आनी तें आमचे लागीं आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. तर आज ह्या वर्त्या म्हयन्यांत आमी आसा कोंताच्या भक्तीपणाक रोजारीक समर्पण केलो हो म्हयनो जावन आसा. तर आज आमी कोंत हाती घेवया. एकन तेर्स ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया मोगाचेनो. आनी आज तेर्स आमी म्हणटा आसतना सगळ वायटाचेर जैत व्हरूंक प्रत्येक जावन ह्या संवसारांत विविध तरांचें उणेपण आसा, विविध तरांची अस्गतगाय आसा, विविध तरांचें वायट आसा आनी विविध तरांचे मारेकार पिडाय विस्तारून आसात. तर आज आमी प्रत्येक जावन ह्या कोंताच्या भक्तीपणा वेळार मुरयेमाय मुखांतर त्या सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचेनो. मुरी आमच्या संगता दिंबेर पडटा, मुरी आमच्या संगता पुता लागीं मागता. कित्याक तिणें म्हणली एकच उतरां तो कितें सांगता तें करा. ती आमच्या संगत आसा, आमच्या संगता ती मागता. तर आज ह्या मारेकार पिडा कोरोना पिडेत हांव सुडका सगळ्या संवसाराक मेळच्या खातीर आमी मागया. सगळ्या संवसारार भयोत्पादन कोमवाद विस्तरून आसा आनी असल्यांची मनां उगडापी जावच्या खातीर उक्ती जावच्या खातीर हें पयस करच्या खातीर आमी मागया. आमचे रैत मार्गार आसात, तांच्या हक्कां खातीर झुजोन आसात. सरकाराचे अधिकारांतल्यांचे कान उक्ते जावन दीत, तांच्या मतीक उजवाड लाबोवन दी. रैत तांच्या हक्कां खातीर तांच्या बरेपणा खातीर सरकारान हातीक मेटां काडूंक सोमी तांकां उजवाड दिवन दी म्हूण मागया. आज धर्माच्या नांवान जातीच्या नांवान विविध द्वेश आमच्या समाजांत विस्तरून आसा. असल्यांची मनां उजवाडच्या खातीर वीक वंगचे न्ही, बदलाक शांत समाधान बरेपण रास करूंक तांणी वावुरच्याक हातेरां जावच्या खातीर आमी मागया. आज स्वार्थ अधिकार हें वर्तें जावंक पावलां आनी हाका लागून आमची समाज आमचो देश कश्टून आसा. जायतें आसा मोगाचेनो उणेपण आमच्या समाजांत, आमच्या देशांत, आख्या संवसारांत. आनी प्रत्येक जावन आमची कुटुंबां मुरयेच्या पांयतळा समर्पण करया. मुरये मुखार सोम्या कडेन आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी कितें उणेपण आसा तें भरती जावच्याक आमकां कितें विशेश मुरयेची कृपा सोम्या मुखार गरज आसा त्या विशेष कृपे खातीर ह्या घडी आमी मागया. त्या देखून सगळ आमी दिबी घालया, कोंत आमी हातान घेवया. एकन तेर्स आमी आज व्हडा भक्तीपणान फातीनीन मागया. कोंत जैताचो संकेत मोगाचेनो. त्या देखून कोंता वरवीं ह्या सगळ उणेपणाचे जैत आमकां लाभच्या खातीर आमचो संवसार, आमचो देश, आमचे समाज बरेपणान भरच्या खातीर आमी विशेश तरान ह्या घडये मागया. जर तर त्या कोंताच्या बळान क्रिस्तांवांनी त्या तुर्कांचेर जैत जोडलां जाल्यार आज आमचें बळ आमचें हातेर कोंत जावन आसा, तेर्साचें भक्तीपण जावन आसा. त्या देखून एकन तेर्स आमी मुनिया मोगाचेनो आनी ह्या विशेष तेर्सावां खातीर गरजां खातीर ह्या घडी आमी मागया. सतमंतां देवांक सर्वदा बापा सर्गांनी भितर विचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या
sopovitatne gribis Paulo, amquam tan salmalo, ponsula takal kosle, taka kursen sedlo, tomelo anekani kipilo, tomella madendelo, tisrisam tomellan topotun chimanselo, sedal sedlo, serpudida do bachau chak shibosla, Tintan chuan melanchi munsiri kurum tetelo, satmanta povitatmya, katoli povisabe, boktan so yaktar, patkeche boksane, kudiche juan bon, sasnache juwe, amen. Amcha bapa sargincha juwe na povisa, तुझे राजम कयूं तुझे गुशे सरगा जाता तशे संसारान जाऊं आमचो दिसपट्टो ग्रास आसम खंदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुपातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरले सुमजे संगता श्री एम ते दुसदेव असदेवई पॉल जगुसो जेसो भगवंती मरिये देवाचे माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन नमान मरिये कृपेन बरले सुमजे संगता श्री एम ते दुसदेव असदेवई पॉल जगुसो जेसो भगवंती मरिये देवाचे माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन नमान मरिये कृपेन बरले सुमजे संगता श्री एम ते दुसदेव असदेवई पॉल जगुसो जेसो भगवंती मरिये देवाचे माई आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन महिमा बापा गणी पिता गणी पवित्रात्म्या तशादी सदा सर्वदा आमेन मोगचनो आनंद सो मिस्तेर पांचवो मिस्तेर आमी नियाळ करया मरिये मायक सर्गा संसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात हो मिस्तेर आमी नियाळ करतना त्या त्या सवां खातीर आमी मागया तेदून आमचे हात आमी वयर उबारया खोंत हातीक घेवन आनी ह्या घडये आमी विशेष तरान आमी सर गरजां खातीर आमी मागया मोगचनो आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता श्री आमी तर सुदेव आनी सदैव फावच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता श्री आमी तर सुदेव आनी सदैव फावच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता श्री आमी तर सुदेव आनी सदैव फावच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता श्री आमी तर सुदेव आनी सदैव फावच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता श्री आमी तर सुदेव आनी सदैव फावच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता श्री आमी तर सुदेव आनी सदैव फावच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता श्री आमी तर सुदेव आनी सदैव फावच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता श्री आमी तर सुदेव आनी सदैव फावच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता श्री आमी तर सुदेव आनी सदैव फावच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजी संगता श्री आमी तर सुदेव आनी सदैव फावच्या कुशीचो जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा उपयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो सदां सर्वदा आमेन इमोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोंडाच्या बुच्यांतले आमकां निवार सोमे सर्म्या सडकन तुजी काकुतीची अधिकस असल्यान सर्गारून पार
Namarani Kakuchemai, Namanam Chachiba, Amrutani Burusha, Tukanul Martam, Ami Podesi Eviching Balkam, Yadvacha Kunadasta, Askar Uskasun, Ami Tugaru Dan Kartam, Totom Jeshakaye, Tiduje Kaguche Dole, Amcher Porti, Anyavadi Shaupran, Tujusadim, Paul, Jesuam Katake, Edali, Emogali, Idrubi, Ankari Murie. Bhagavati Devachme, Amavoso Vinatigan, Christa Basanak, Ami Pavosam Chekati, Mogachano, Tatasumuri Mayak, Ami Ulo Maria, Ti Am Chekatir Vinatikarta, Kananagari Tamatwandu, wine une podlo, Putalaki Dauli Animali, Puta wine une podla, आणि जेसून आजाब केलें उणें पडलें भरती करून दिलें आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वावरा थळार कितें उणें पडटा हर एक संगती ती मुरी माई पळयता आमचे खातीर पुता लागीं निरंतरी मागोन आसा तर आतां ह्या घडये त्याच मुरये मायक उलो मारया माये आमचे खातीर विनाती कर आमची बिरमोत भाव आमची काकुलत कर आमच्या कुटुंबाची काकुलत कर आमच्या कुटुंबाची जतन कर म्हूण तिचे मुखांतर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಮುಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನ್ನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನ್ನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल बाबन आनी बहिणीनो आयच्या दिसाचो वांजेल आमी नदर घाली जाल्यार सासणीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करी जाय त्या तरणाट्यान जेजू लागीं विचारलें आनी जेजून म्हळें सकड उपादेश पाळ आनी तो म्हणालो म्हज्या भुरग्यापणांत हांवूच पाळना आयलां आनी तक्षण जेजून म्हळें तुवें एक मारित्र करी जाय आसलें बाकी आसा तुजें म्हणलें कितें आसा सगळें वीक दुर्बळ्यां वांटून दी आनी येमुचो पाटलाव कर आनी तें तरणाट्याक मस्त बेजार केलें निराशी जावन तो जेजू तावन पाटी गेलो जेजू तावन तें ताणें आशेवंक नातल्लें जेजू तावन तें ताणें येत म्हणून चिंतूंक नातल्लें पूण जेजून स्पश्ट सांगलें ताच्या तरणाट्याच्या जिवितांत संपूर्ण तरान
सोमयाचो पाटलाव करूंक अडकळ जावन आसलें ताचें म्हणलें आस्त बदीक दिरवें ताचेर वंदोन ताचेर पातयेवन आसलो. बरो मनीस, बरो व्यक्ती, सगळे उपादेश पाळन आयिल्लो, पूण ताचें गमान संपूर्ण ताची पातयेनी ताच्या वस्तूंचेर, ताच्या आस्त बदकाचेर सोमयान केदाळा तें सोड म्हळें. ताका तें साध्य जावना, निराशे जावन तो फाटीं गेलो. मोगान भवन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी थोडे फावटी सभा संगतींचेर वंदोन रावता आनी सभा संगतींक आमच्या जिवितांत देवाचो स्थान मान दिता आनी एका निजा देवाक आमी थोडे फावटी सांगता आमच्या जिवितांत पयस करता. कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र आमी धांवन येवचें. कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात असो उगडास. संकट बंदाक वेंकटरामन म्हणटात. कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाचो उगडास ना जाल्यार आमच्या जिवितांत ताका पयलो जागो, पयलो मान आमी दिवन आसांगी. आमचें सगळें जिवीत संपूर्ण ताका समर्पण केलांगी. आज एंत सवाल आमी विचारूंक जाय आमकां. जर तर आमकां ताचेर पातयेनी आसा, संपूर्ण विश्वास आमी ताचेर दवरला, तो आमकां सांडून घालिना, आमकां बिलकुल सांडून घालना. आमच्या सांगात तो रावता, आमच्या बगलेक तो रावता, आमची तो जतन करता. त्या दिसांनी जेजूचो पाटलाव केल्लो. तांचें म्हणलें आसलें सगळें ताणें सोडलें. दिसपरतो ग्रास दिवची, ती दोनी जावंक पुरो, तें जाळ जावंक पुरो, आलें सगळें ताच्या कुटुंबादारा सावन जेजूचो पाटलाव केलो. आनी ताजे करून जेजू हर एक घडी मेटा म्हणल्या परी तांच्या बगलेक आसा, तांच्या सांगाता रावता, तांकां बुडोवंक सोडना, तांकां पडोवंक सोडिना, तांची जतन करता. भिये नाकात, हांवूच तो, हांव आसां. कित्याक गाबारल्यात? त्या दोनीचेर पैन करतना सिसां सांगता जेजू आसलो, जेजू न्हिदलो. वारें वादळ उठलें, ते भियेले. जेजूक उलो मारता, जेजू तक्षण उठता, उण्या बावारताचे कित्याक दुबावल्यात. आनी तशेंच जेजू उदकाचेर सोलोन येताना मेल्ले म्हणून भियेले. जेजू म्हणटा भिये नाकात, हांव आसा तुमच्या सांगता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत ताका समर्पण करतना आमचें जिवीत तो सोलोन व्हरता. आनी हाका एक बरो दाखलो जावन आसा सांत पावलाचें जिवीत. सावल जावन आसतना ताका द्वेश येतलो, ताका कश्ट येतलो आनी ताचे विरोध वावर करतलो. ताच्या नांवान जी येतल्यांक एक कंठाक जावन आसलो. पूण केन्ना ताचें जिवीत तें दामस्काच्या वाटेर सोमयाक ताणें समर्पण केलें. त्या घडये थावन सोमी ताच्या बगलेक रावलो. ताची जतन करूंक हर एक घडी ताका तो सांबाळटा, राखता, ताची जतन करता. जैलांत गेलें थंय तावन सुटका मेळ्ळी, दारू पुटलें थंयसर ताका बाचावी मेळ्ळी. आनी ह्या सोमया खातीर तो कितलो कश्टालो, मार केले, पात्रायले ताका, आनी कितें आटेवेटे ताच्या सगळ्या जिवितांत भोगले. पूण संपूर्ण पातयेनी सोमयाचेर संपूर्ण विश्वास ताचेर. आनी त्या देखून सोमयाक ताचें जिवीत समर्पण करून सोमया खातीर तो जियेलो. तर एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया, एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया. आमच्या जिविताचेर एक नदर घालया. मोगाचेनो, म्हज्या जिवितांत सासणीक जिवीत जोडूंक हो संवसार 4 दिसांचो, हो संवसार नाशवार, तात्कालीक. सर्गींचें जिवीत तें शाश्वीत. ससान जिवीत सोमयान जोन दिल्लें तें शाश्वीत. तर तें जिवीत आपणावंक, त्या जिविताच्या वाटेर चलोवंक ह्या संवसारांत कितें म्हाका आनी तुका अडकळ. एक घडी भर आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. आमी वस्तूंचेर, मनशांचेर, पयशांचेर, आस्त बदकाचेर होंदून रावल्या. ह्या संगतींक देवाचो जागो आमच्या जिवितांत दिला. आमकां आमी विचारया मोगाचे न्हू. आज सोमी तुजे मुखार आनी म्हजे मुखार आवाज जाल्यार कितें म्हणात? तुवें एक मात्र करीत बाकी आसा. हांवें आनी तुवें तें खंयचें एक मात्र करूंक बाकी आसचें. आमच्या जिवितांत एक घडी बरो आमी नदर घालया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी,
तेही ह्या घडये सोमयाक समर्पण करुया. तेही सोमयाक आमी समर्पण करुया. सोमयाची कृपा आमी मागया. सोमयाचेर संपूर्ण पातयेनी विश्वास दवरया. सोमी म्हणटा, भिये नाका म्हज्या बाळा, भिये नाका. आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. हरी एक घडी तूं म्हज्या पांयां तळा आसाय. भिये नाका. तुजें जिवीत हांव चलोवन व्हरता. तुजें जिवीत हांव चलोवन व्हरता. तर त्या सोमयाचेर पातयेवया. त्या सोमयाचेर विश्वास दवरया. आमकां संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करुया. आनी ह्या गिताची एक चारान कोरस आनी एक चारान आमी गायता आसतना आमकां संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांयां तळा ताच्या पवित्र हातांनी आमी समर्पण करुया. सोमी म्हणटा, तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर लिखलां. तूं पवित्र, तूं मोलादीक, तूं म्हाका मोगासो. तर आमचें जिवीत त्या सोमयाक भेटोवन दिवया, समर्पण करून दिवया. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. 17. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तुजो धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात. मुखार तुजो धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. पिडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना. पिडा तुका येताना, कश्ट तुका दोस्ताना. निराश जावन बोरवोसो संताना, पातयेनी सुकून सिल्वोनी येताना. केदी सुसनसोना, हांव केदी सुसनसोना. भिये नाका म्हज्या बाळा, भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान भावन आनी भयणीनो, भिये नाका म्हज्या बाळा म्हणलो तसो जेजू आमचे लागीं ह्या घडये उलोवंक आशेता. ह्या देवाच्या उतरां मारिपात तसो संदेश आमकां दिवंक आशेता. तर हें देवाचें उतार ह्या घडये आमी घेवंक, तें आमचे भितर आमी नियाळ करूंक, त्या उतराचो संदेश घेवंक आमकांच आमी आयती करया. प्रत्येक जण हें उतार परगटच्या आमच्या बाबा MP नोराना खातीर विशेश तरान मागता आसतना हें देवाचें उतार आयकोवच्या हर एका भाव भयणीक, हर एका कुटुंबा खातीर आमी मागया. त्या हर एका जिवितांत, हर एका कुटुंबांनी सोमयाची सकत कृपा ह्या घडये वळोवन दी म्हणून विशेश तरान आमी मागया आनी हें देवाचें उतार स्विकार करूंक आमी आयती जावया.
कोणा लागी सौम्या वसो आमी तुचे लागी आसात उतरां जिविताची तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुझे संगी रावूंक म्हाका भावूक कर तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुझे संगी रावूंक म्हाका भावूक कर. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 2 अध्याय 51 आणि 52 वाक्य. उपरांत जेजू तांचे सांगता नाझारेताक पाटी आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो पूण ताचे मातयेन ह्यो सोर संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा सर्वेस्परा देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जियोवच्या विशयांत. इंग्लिशांत आमी फेवर म्हणटा, ह्या कन्नडांत ओलव म्हणटा. सामान्य तरान आमी हरियपटी नियाळ करचो जावन आसा सर्वेस्परा देवा थंय आमी सर्गा राज्याक कशें जोडचें म्हणल्या विशयांत. आज आमी नियाळ करूंक वेता. जर तर आज मुगदान जाल्यार मुकलोंत मुकल्या मागण्या जमातेर आमी चलयतले. ह्या संवसारांत हांवें जायते वोन जाय जाल्यार म्हाका कितें जाय सय. ह्या संवसाराच्या खंयच्याय यशस्वी फाटल्यान हांव तूं हे खंयचे एक साक्ष पळयली जाल्यार थंयसर साबार जाणां सांगतात तांच्या जिवितांत वयर येवंक सर्वेस्परा देवाचो आदार आनी मनशाचो आदार. ह्या देवाची साई आनी मनशांची साई. देवाची देवाक मानवल्लो तो व्यक्ती जावन आसतलो, ह्या मनशाक मानवल्लो तो व्यक्ती जावन ताणें केल्ली ती यशस्वी विशयांत आमी आयकता मोगाच्यान. आयच्या वासाप इंग्लिशांत ते म्हणचे जाल्यार जीसस इनक्रीज्ड इन विजडम एंड इन इयर्स एंड इन डिवायन एंड ह्यूमन फेवर. सर्वेस्पराचो आनी मनशांक दोगांयकी मानवलो जावन सर्वेस्पर देव स्वामी जेजू वाडोवन आयिल्लो आमी पळयता. खंयच्या रितीन केदाळा सर्वेस्पर देव ह्या मनीस एका व्यक्तीक मानवातागी थवळ देव जावंक पुरो मनीस जावंक पुरो त्या व्यक्तीक विविध रितीर आदार दितात, विविध रितीर सही करतात. एक अनुकूलकर परिस्थिती बोवारी निर्माण जाता. आमी पोरण्या सोल्ल्यान पळयलें जाल्यार सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 2 अध्यायांत 26वें वाक्य म्हणटा भुरगो सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पराक तशेंच मनशांक मानवालो. सर्वेस्पराक तशेंच मनशांक मानवालो. इंग्लिशांत अशें आसा नाव द बॉय सॅम्युएल कंटिन्यू टू ग्रो बोथ इन स्टेचर and in favor with the Lord and with the people. देवाचो आनी मनशाचो फेवर ह्या तांकां मानवल्लो जावन ते वाडले आमी पळयता. साबार पोटी हांव तो पळयता मनीस मनशाक मानवता तरी ताचें जिवन देवाक मानवून आसना. आनी थोडे फावटी आमी पळयता मनीस तो देवाक मानवोवचे बरी आसता तरी मनशाक तो मानवून आसना. आनी हे दोनी संगती ओट्टू जाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत अद्भुता मोगाच्यान घडटात. केदाळा दोगांय देवा तावन आनी मनशा तावन आमकां एक अनुकूलकराची एक स्थिती उपजण जाता. आमकां सही वा आधार मेळटा. आमच्या जिवनांत शैली बदलता.
हर एका मनशाक इतिमिती म्हणटा आमी, एक मीत आसा. चिंत्या, म्हाका आतां बेंगलोर वचचें जाल्यार म्हाका सोलून वचोंक कितलेशे दीस जाय पडोंक पुरो, म्हजे कडेन पयशे ना जावंक पुरो. पूण कोणगे एक मनीस म्हाका तो कारार असो ये तुवें येवन बस म्हणून जाल्यार हांव एकाच दिसान 7-8 वरां भितर हांव थंयसर वचून पावतां. थंयसर त्या व्यक्तीक ताणें म्हाका आधार दिलो, त्या खातीर म्हजी मिती प्रमाणे हांव सोलोवन वयचें जाल्यार थोडेशे दीस जाय, तरी पूण म्हाका थोड्याच वरांनी वचूंक म्हाका सकत मेळ्ळी. आमच्या कुडीन जावंक पुरो, आमच्या मोतीन जावंक पुरो, आमच्या वेळान जावंक पुरो, आमचे रिसोर्सस कितें आमचे संपन्मूळ आसात हर एकलेंक आमकां इतलीच मीत आसा, त्या खातीर आमकां व्हडलें व्हडलें करूंक जायना. थोडे फावटी आमचे कडेन पयशे आसात, आमचे कडेन संपन्मूलां आसात, पूण वेळ ना, त्या वेळा भितर कंप्लीट करूंक म्हाका जायना. म्हाका मीत आसा, म्हाका न्ही हर एका मनशाक ती मीत आसा. ती मीत आसची बऱ्याक आनी खोट्याक म्हणलें व्यत्यास ना, सगळ्यांक एकसल्याक. खोट्या मनशाकी इतलीच म्हणली मीत आसा, बऱ्या व्यक्तीकी इतलेंत म्हणलें मीत आसा. आनी ह्या मितीच्या भितर हांवें तुवें कितेंय जर यशस्वी जाय जाल्यार, जैत जोडिचें जाल्यार आमी सर्वेस्परा देवाक मानवाल्ल्या वेळार, मनशांक मानवाल्ल्या वेळार बेगीनच आमची योजना जारयेक येतात. चिंत्या, एक उदाहरण दिवचें. एक 40 वर्सांचेर एकलो मनीस देवा थंय खऱ्या रितीर परिवर्तन जाता. तरी पूण तो ह्या वांजेला विशयंत हर एक अर्थ जाणा जावंक, सांदा मोक्ता विशयंत जाणा जावंक आनी इतर विशयंत जाणा जावंक ताका एक उण्यार उणें 10-20 वर्सां येतात. कित्याक तितले विचार आसात. मनशा सैमान ते असाध्य. या 20 वर्सां 60 वर्सां जाल्यार कालें करचें जालें, मागीर ताका चड इशीन दिशीन वचोंक जायना, बारीक कश्ट जातात. पूण सर्वेस्पराक मानवाल्ल्या वेळार, मनशांनी ताका सहकार दिल्ल्या वेळार तो बेगीनच देवा विशयंत ताका चड आनी चड जाणवा येवंक पुरो. आनी थोड्याच वर्सांनी तो सर्वेस्पराच्या त्या उतरांनी एक पंडीत म्हळ्यार एक हुशार व्यक्ती, जाणवायन बरोलो व्यक्ती जावंक पुरो. त्या देखून आमच्या जिवितांत कितेंय एक बदलावण वेगळी जायची जाल्यार सर्वेस्परा देवाची आनी मनशांची दोगांयची आमकां साई आनी आधार जायसै. इजिप्तान आमी पळयलें 400 वर्सां कितें जावन आसलो, लोक गुलाम जावन आसलो. तांकां खाली एक हक्कां नासलीं, वस म्हळ्यार वसाचें, बोस म्हळ्यार बसाचें, कितलें काम दिल्यार करी जाय. केदाळा देव ह्या लोकांक मानवाता, केदाळा देव मोइजेक मानवालो आनी केदाळा थंयसर लोकी मानवंक लागता. ताची परिस्थिती चेंज जाता. आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 11व्या अध्याय 13वें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परान इजिप्तकारांनी इस्रायलांक अभिमानान लेखीशें केलें, तितलेंच न्ही फारावाचो परिवार आनी लोक मोइजेक महापुरुश म्हूण लेखताले. मोइजे कोण? ह्या गुलामाचो मुखेली. हे इस्रायलांत कोण? थंयसर आसचे सामान्य कामाचे व्यक्ती. असल्या व्यक्तींक पयत पुस्तक म्हणटा लोकांनी अभिमानान पळोवचें बरें केलें. इतलेंच न्ही आमी पळयता 3ऱ्या अध्यायान 21वें वाक्य म्हणटा, आनी हांव म्हज्या लोकांक इजिप्तकारांची दयाला भाशेन करतलो, पूण तुमी वेतना रित्या हातांनी वेचिनात. आनी पयत पुस्तकांत आमी जाणाव ते वेता आसतना सकाळी भांगार पुरा दितात, वसा भांगारांनी पुरा दितात, सहकार करतात. कित्याक? तो लोकी ह्या इस्रायलांतकारांक मानून घेतात आनी त्या खातीर आपलें भांगार, आपलें कितें आसा पुरा दिवन ती तांकां आदार दितात, तेय तांकां मजत दितात. मानवाल्ले व्यक्ती म्हळ्यार केदाळा आमच्या जिवितांत देव वांटेली जावन आमच्या जिविताचो उद्देश जाहीर जावंक मनशा मुखांतर आदार वा सहाय मेळटा. केदाळा आमी देवाक आनी मनशाक मानवाल्लीं जावन आसा. केदाळा आमच्या जिवितांत देव वांटेली जावन
आमच्या जिविताचो उद्देश जारी करूंक मनशा मुखांतर आमकां आधार या आमकां सहाय मेळटा. त्या आमी संगीत गी आमी देवाक आनी मनशांक दोगांयकी मनवले जावन आसा. स्वामी जिसू ह्या संवसारांत आसतना मनशांक मनवलो, देवाक मात्र न्ही, मनशांक मनवलो. जेजू म्हणटा आमी जाणाव मातेवाच्या 21 अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तो शिसांक सांगता, तुमी वचून गाडाव आनी ताच्या शिंगराक सोडून हाडया. जर तर कोणी मनीस तुमकां विचारी जाल्यार सांगा मेस्त्रीक ताची गरज आसा म्हणून सांगा आनी तक्षण ते तुमकां व्हरूंक दितात. कांय उलयनात. मेस्त्रीक जाय म्हणा, हा ताका गी तशें जाल्यार उडणी म्हणटा लोक. कित्याक लोकान जेजूक मानून घेतिल्लें. जर तर मानून घेतना तेका जाता कशें व्हरताय तो म्हजें गाडाव कशें तुमी व्हरताय हांव पळयतां. कानून आसा, हांव रायाक सांगता, तें सांगता, पुरो सांगता आसलें. पूण त्या लोकांनी मानून घेतल्या वरवीं, देवान मात्र न्ही, ह्या लोकांनी मानून घेतल्या वरवीं ताणें सुलाभेन तें गाडाव आनी शिंगरू सोडून हाडून येतात. आमच्या जिवितांत मोगाचे न्हू एक उडास दवरा, एक उडास दवरा. आमकां कोण द्वेश करतात म्हणलें मुख्यानी बघा रे, आमकां कोण मानवता ह्या आमच्या विशयांत कोणाक आमी कोणाक मानवाल्या म्हणलें तें गरजेचें. आज आमी तकली पाड करनासची कितें म्हळ्यार तो द्वेश करता, ही द्वेश करता, ही द्वेश करतात म्हाका, ती धर्माची द्वेश करतात, इंत आमच्या तकली पाड जावन आसा. गरजेचें म्हाका हांव कोणाक मानवाला तें गरजेचें. एक ल्हानशें एक उदाहरण दिवचें जाल्यार एस्तेर पुस्तकांत 3 अध्यायान आमी पळयता, थंयसर हासुएरस म्हणलो एक राय आशिल्लो आनी हो राय भयंकर प्रभावीत राय. आनी ह्या रायाक हामान म्हणल्या एका व्यक्तीक, हामान म्हणलो जुदेवांच्या विरोध, देवाच्या विरोध, खऱ्या देवाच्या विरोध. आनी असल्या एका व्यक्तीक तो राय स्थानमान दिता. 3 अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा, हासुएरस रायान आगागीत हामानाक उंचल्या उद्दाक उबारलो आनी ताका ताच्या सांगाती अधिकाऱ्या मदें वयल्या स्थानार बसयलो. कित्या खातीर वयल्या स्थानार बसयलो? हो मनीस देवाक मानवल्लो न्ही तरी ह्या रायाक मानवल्लो व्यक्ती जाल्ल्यान ताका वचून उंचल्या स्थानार वचून बसयतात. आनी ह्या वेळार थंयसर आनी एक व्यक्ती आसा, तो जावन आसा मोर्डेकाय, जुदेवाचो मोर्डेकाय. तो देवाक मानवल्लो व्यक्ती हो हामानाक केअर करिना. आमी पळयता थंयसर 3 अध्यायान 5 वाक्य, मोर्देकाय दिमी मोडून आपणाक प्राणाम केलो ना तें पळोवन हामान रागान भरलो. मोर्देकाय एकल्याक मात्र जिवीशी मारल्यार पावना म्हूण ताणें चिंतलें. मोर्देकाय खंयच्या राष्ट्राचो म्हूण कळीत केल्लें देखून अहासुएरस रायाच्या राज्यांत आसल्या सोर सुदेवाक म्हणजे मोर्देकायच्या लोकांक जिवीशी मारूंक ताणें मांडणी केली. कितलो खोटो पळया हो हामान. त्या मोर्देकायन उरले पुरा दिमी घालतात, नमस्कार करतात, ओग म्हाका करिना. आनी त्या देखून शिकयता का बुध हाका मात्र न्ही, हाच्या सगळ्या समुदायाक लागाड करता म्हूण तो चिंता. मोर्देकाय देवाक मानवल्लो तरी त्या रायाक विशेष तरान मानवल्लो त्या टायमार नातिल्ल्यान ताका कांय व्हडलें स्थानमान मेळना. पूण केदाळा ओ देवाक मानवल्लो ओ मोर्देकाय रायाकी मानवंक धरता. मोर्देकायक विशेष स्थानमान मेळटा. एस्तेर पुस्तकांत 6 अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर रायाक एक दीस न्हीद पडना आनी तो चरित्र वाचता आसतना पळयता ह्या मोर्देकायन रायाक तांकां मोस करून जिवीशी मारूंक पळयत आसतना ह्या मोर्देकायन खबर दिवन थंयसर राखिल्लें. आनी त्या वेळा राय आपणाक विचारता, ह्या मोर्देकाय कोणी म्हणी तुमी कांय सन्मान केला गी, मान केला गी? ना, हाका कांय आमी मान करूं ना. तशें जाल्यार ताका आतांच मान करीजे म्हणटात. आनी कोण लग्गी आसा तांकां सांगूंक आपयतात. आनी थंयसर आसलो हामान, ताजो मेन अधिकारी. हामानाक म्हणटा, हामान कितें चिंता गुत्त आसा न्हू तुमकां? मोर्देकायक जिवीशी मारीचे, सगळ्या समुदायाक कितें लागाड काडीचे म्हणटा. आनी राय कितें म्हणटा, ह्या हामानाक आपया. हामान येता, हामाना कडेन म्हणटा, जर तर राय एकल्याक सन्मान करूंक आशेता जाल्यार तूं कितें म्हणटाय? हामान चिंता, रायाक मस्तो क्लोज आसा म्हळ्यार हांव मात्र, आनी कोणाक तो सन्मान करूंक चिंता. देखून हामान म्हणटा,
सन्मान करचें जाल्यार तुज्या गोड्याचेर बसय, तुजें नसाणस घाल, तुजो शेलो घाल आनी सगळ्यांक बोबाडकन सांग हो रायाक सन्मान करून खुशी व्हरताळे अशें पुरो जाता. व्हडलें सन्मान करचे विशयी बारी बारी व्हडलें उलयता. तुमी वाचूंक घरा बसयत एस्तेर पेसा कसो बुकाचें तुमी थंयसर वाचलें जाल्यार सौवाद्य तुमी वाचलो जाल्यार तुमकां कळटा खंयच्या रुपान वर्थ रितीर ताका मान करूंक सांगता. आनी राय म्हणटा कितें तुवें सांगलें वचून मोर्देकायक कर. आका मुस्कारा मारले बरें जाता. देवा म्हज्या ह्या मोर्देकायक हांवें सन्मान करचें गे. कितें करचें? रायाची आज्ञा. व्हडलो मोर्देकायक सन्मान जाता. कित्याक मोर्देकायक सन्मान जाता? मोर्देकायक राय मानवंक धरता. देवाक मानवालो नासलो पूण राय मानवालो केदा लागी आका व्हडलो ह्या संवसारार सन्मान प्रारंभ जाता. ताजे उपरांत कितें जाता? एस्तेर राणी आमी पळयता. त्या एस्तेर राणी तो बूक थंयसर आमी पळयलें जाल्यार पयल्यांची रायाची राणी आसली तिजे राग येता ताका त्या पटांतून काडटा. उपरांत सबासलियांक आमी हाडून येतात पूण एस्तेर ताका ते राय एस्तेराक मानवता. पयत पुस्तक म्हणटा एस्तेराच्या पुस्तकान 2 अध्याय 17वें वाक्य म्हणटा रायान हेर स्त्रियेंचो केल्ले प्रास एस्तेराचो चड मोग केलो आनी ती ताका हेर सलियां प्रास चड पसंद जाली. ताणें तिच्या माथ्यार राणयेचो मुकुट दवरलो आनी तिका वस्तीच्या जाग्यार राणी केली. रायान एस्तेराच्या मानाक आपल्या फुडाऱ्यांक आनी सेवकांक एक व्हड जेवण दिलें. सोर प्रांतांक एका दिसाची रजा सफर घडली आनी रायाळ उदारपण सरी जावन दाना वांटली. कित्या खातीर? एस्तेर एका हळ्ळेचें चली, खंयसर एका मुल्यांत आसली. मोर्देकायन ताका गत ना म्हणून तिका पोसचें समेत गत ना म्हणून मोर्देकायन तिका ल्हानवड केल्ली. तितल्या दुबळीकायची स्त्री. आनी ह्या स्त्रीयेक केदाळा राय मानवता थवळ तिका राणी कर्ण पट्टा घालता मात न्ही, तिका कुवर दवरता मात्र न्ही, राजा पुरा दिता. कितलो दाबास पळया. सगळ्यांक गिफ्टां दिता, रजा दिता. खाल्याक राय एस्तेराक मानवाला देखून. एस्तेराक मानवाला देखून. आनी उपरांत आमानची कितें गत जाता? ही एस्तेर जेवणाक आपयता रायाक आनी राया कडेन जेवणाक आपयताना सांगता पळया एक तुजे कडेन उपकार म्हाका मागोवंक. तूं एक उपकार कित्याक? सगळें राज्य जाल्यार विचार हांव तुका अर्द वांटो जाल्यार दिता. काल विचारलें हांव दिता. कित्याक? राय एस्तेराचेर मानवाला. आनी त्या देखून राय म्हणटा कितें जाल्यार दिता. जाल्यार एस्तेर म्हणटा म्हाका व्हडलें कांय नाका, म्हज्या समुदायाच्या सगळ्या लोकांक जिवेशी मारूंक पळयलां. अरे तूं त्या समुदायाच्या सगळ्या लोकांक जिवेशी मारलां. कोण तें म्हणटा? आनी तोच तो आमान म्हणटा. तोच तो आमान. आनी तक्षणच राय कितें करता? ताका शिक्षा दिवंक भायर सरता. आनी हामान चिंता कितें? आपणाक आतां शिक्षा दितात, आपणाक हांवें जिवेशी मारतात म्हणून एस्तेराच्या पांया म्हळ्यार पडून येता. दया कर म्हाका राख. जुदेवांच्या विरोध गेल्लो व्यक्ती जुदेवाच्या एका स्त्रियेच्या पांयाक म्हळ्यार पडून वांसय म्हाका म्हणून धम्माय घालूंक येता. राय केंगी भायर गेल्लो रागान भरता फाटी येता आसतना पळयता कितें ओ आपल्या स्त्रिये कडेन बायले कडेन ओ येवन थंयसर लागीं रावला. हाका आणकी चड राग सडटा. कुडले म्हणटा कोण भायर सांगाय आपया ह्या मनशाक आतांच फाशी दिया. आनी खंयची फाशी मेळ्ळी ताका? पळयत पुस्तक म्हणटा जर तर आमी पळयलें जाल्यार एस्तेराच्या 7वें अध्याय 9 वाक्य पळयलें जाल्यार रायाची सेवा करतल्या हरबोना नांवाच्या एका इजड्यान म्हळें हामानाच्या घरा कडेन 50 हात उंचायेचो एक पाशये कोंबो उबो आसा. हामानान तो मोर्देकाय पासत तयार केल्लो. यस्स मोर्देकायन दिल्ले खबरे वरवीं रायाचो जीव आसुल्लो. फाशे कोंबो हामानाच्या घरा कडेनच आसा. रायान आज्ञान दिवन म्हळें ताका ताजेर उमकळया. अशें ताणें हामानाक ताणें मोर्देकाय पासत तयार केल्ल्या फाशे कोंब्याचेर उमकळयलो आनी रायाचो क्रोध निवलो. पळया हांगासर आसलो हामान. मनशाक तो मानवालो पूण देव ताजे सांगाता नासलो. अनेक कुशीन आसलो मोर्देकाय देव ताका मानवालो पूण राय कांय ताजे कुशीन विशेष कुशीन नासलो. पूण केदाळा वो राय समेत त्या मोर्देकायक मानवता. पळय कितें परिस्थिती चेंज जाली. वो व्यक्तीक हामानाक कितें मोर्देकायक पाशे चडोवंक चिंतलें त्याच पाशे कम्याचेर हो मरता. त्याच पाशे कम्याचेर हो मरता. उडास दवरसय देवातावन आशिर्वादां आमकां मेळची
मनशा मुखांतर जावन आसात. देवाचें बेसांव पाद्रेपा मुखांतर धर्मीक मणियरा मुखांतर आमकां मेळटा. कशें मेळटा देवाचें बेसांव? देव वयर तावन जायत आशिर्वाद कर म्हणटा. कोणा मुखांतर आशिर्वाद म्हाका आनी तुका लाभता? एका पाद्रेपा मुखांतर, एका धर्मीक मणियरा मुखांतर, कोणी एका व्यक्ती मुखांतर जावं पुरो आमच्या आवय बापाय मलगडे मुखांतर म्हाका आनी तुका आशिर्वाद लाभता. आमचें जिणी परिवर्तन जाता. पयत पुस्तकान तुमी पळयलें जाल्यार गाब्रियल बडवो येवन मोरये कडेन सांगता, हळे जेजूक म्हळ्यार देवाच्या उतराक तुजे थंय गर्भ सोमूंक आसा. विशय ताजेर पुरा सांगता. योजन सरकाराजार आशिल्लें तरी पूण जारी जावंक खंयच्या एका मनशाचें ताका खंयचे एक स्त्री गरज आशिल्ली. आनी केदाळा ती मोरी म्हणटा जायत सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे तशेंच जावं म्हणटा. कुडले ओप्पिगे केदाळा मोरी दिता. कुडले थंयसर ती गर्भेस जाता. गर्भेस जाता मोगाच्यान उडास दर्या. नाजाल्यार खंयसर आसतें योजन सरकाराजार आसतें पूण संवसाराक जार एक येवंक कोणी एक मनीस जाय सै. कोणी एक मनीस जाय सै. त्या देखून जेजून कितें आमकां मागणें शिकयतना आमच्या बापा शिकयता आसतना कितें सांगलें? शिकयतना म्हूण सांगलें, बापा तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं म्हूण हांवें तुवें मागोवंक आसा. कित्याक? संवसारान जायचें जाल्यार ती मांडावळ त्या प्रमाणे आसूंक जाय. सरकार देवाची खुशी आसा पूण ती संवसाराक येवंक हांवें तुवें मागोवंक जाय मोगाच्यान. आनी तेच प्रमाणे ह्या मोरयेच्या आनीक गाब्रियल बडोवचें संवाद आमी पळयत आसतना आमकां एक विशेशता एक दिसता. आनी ती विशेशता जावन आसा तसो गाब्रियल बडवो जाकारेक भेटता आनी म्हणटा तुका एक भुरगो जाता म्हणटा. तुका भुरगो जाता म्हणटा. आनी त्या वेळार ती संगत आयकल्ली तो जाकारे म्हणटा एक कशें जावचें म्हणटा. कितें म्हणटा? एक कशें जावचें. आनी कितें जाता पळया. पयत पुस्तक म्हणटा देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाच्या सदरे वसेर सेवा करता तो गाब्रियल तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सशेन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजीं उतरां तुवें सत्मनेनान देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मोनो जावन उरतलोय म्हणटा. काय जाता? सवाल विचारता जाकारी, हें कशें जावचें? कुडलें म्हणटा हांव देवा थावन आयिल्लो, तूं म्हाका पातयेवन नाही गे, वस तूं मोनो जाताय. तेंच सवाल बरी विचारता. हें पयल्या अध्यायांत 18वें आनी 19वें वाक्य. तेंच सवाल दुसऱ्या अध्यायांत जेजूचो जल्म कळी जावच्या विशयान उल्लेख आसा. आनी मोत दाखोवन आनी मोत येदना वाक्य अशें म्हणटा. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली हें घडचें कशें? हांव आजुनूय ओंकार. थंयसर जाकारीन सवाल केलें, हांव म्हातारो कशें जावचें म्हाका भुरगें ह्या वेळार? तुवें पातयेवनाय मोनो जाताय. हांगा मोरी थंयसर सवाल विचारता, हांव एक ओंकरी म्हाका कशें भुरगें जावचें? थंयसर देवदूत म्हणटा, देवदूत तिका जाप दिली, पवित्रत्व तुजेर येतलो आनी परमोनचे सकत तुजे सवळी घालतली देखून तुजे येतावन जल्मोवच्या भुरग्याक बागीवन देवाचो पूत म्हणटाले. थंयसर वचो गाब्रियल बडवो एक्सप्लेन करता. विशय सांगता अशें न्ही तशें तशें न्ही अशें म्हणून. इशिल्यान जाकारे घेताना पातयेवनाय न्ही गेलो येता मोनो जाताय. कित्याक तुवें पातयेवनाय? हांगा येताना मोरयेक सांगता. कित्या खातीर? पयलें सर उल्लेख करता नामान देवान वो दुतो मोरयेक भेटता आसतना पयलें सांगता नामान देवाच्या कुरपेन बरलेले. हांगासर आशिल्ली मोरी देवाक विशेश तरान मानवाल्ली, विशेष तरान कुरपेन बरयल्ली आनी त्या खातीर तसो देवदूत तेंच सवाल विचारल्या वेळार ताका बरें करून विवरावन सांगता आनी मोरी जायत म्हणटा. त्या देखून मोगाच्यानो जिवितांत आमी देवाक मानवचें भोव गरजेचें आनी मनशांचें आमकां मानवचें आमकां जायचें. आदल्या हप्त्यांत एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, तुमी पुरा मागणें करतात तरी पूण तुमी मनशां कडेन कित्याक वचून जायत म्हाका हेल्प कर तशें पुरा म्हणटात गे म्हणून. ताका हांवें सांगलें पळय खंयचेंय देवाचें आशिर्वाद येयचे जाल्यार मनशा मुखान मात्र येवंक साध्य. तो मनीस खोटो गी
फाट गी देव कसो यूज करता हांव एका खोट्या मनशाडे वचून म्हाका एक सही कर म्हणून सांगूंक पुरो आनी देव त्या मनशा मुखान म्हाका उपयोग करूंक पुरो सवाल घालूंक जायना कोणीय तूं मागणें करताय आनी ह्या खोट्या मनशा कडेन वचून कशें तुका सही कर म्हणून विचारताय सवाल करूंक साध्य जायना. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार जोशुआ पुस्तकाच्या 2ऱ्या अध्यायान पयलें हांव 7वें वाक्य आमी वाचलें जाल्यार थंयसर ते जेरिको विशयंत खबर काडूंक जुदेव थंयसर 2 जाण वेतात आनी खंयसर वचून रावतात राहाब म्हणल्या एका वेश्याच्या घरा वचून रावतात. राहाब कांय भाग्यवंत स्त्री न्ही हे वचून भाग्यवंताच्या घरा वचून रावनात वचून रावतात कोणाच्या एक राहाब म्हणल्या एका वेश्येच्या एका पातकी स्त्रियेच्या वचून घरा रावतात. ती स्त्री ह्या दोगांक रक्षण लावयता. सवाल आमकां उपजाता आनी देवान धाडले मनीस देवाचे आशिर्वादीत मनीस कित्याक तेजे घरा वचा जाय कित्याक तेज्या घरा वचा जाय तांकां शीद औषध आलें न्ही शीद गेल्यार रायदन भितर घालतो सो आयज सगळ्यांक सोदनां करता रक्षण कोण दिता ती राहाब स्त्री एक वेश्ये तिका रक्षण दिता. त्या देखून म्हाका न्हू हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. सर्वेस्परा देवाची जी कितें खुशी आसा ती झार जावंक मनशांची गरज आसा. मनशा मुखांत्र म्हाका आनी तुका विशेष रितीर आशिर्वादां रक्षण आनी हरएकी जारी जावंक साध्य आसा. त्या देखून आमकां जेजू आमकां शिकयता आसतना म्हणटा जेजूक सांगीत आसलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्परा देवाचो मोग कर थंयसर हांवें येत आसलें. पूण जेजू म्हणटा दुसरो उपादेश सांगता तुजो केल्ल्या बरींच तुज्या पेल्याचोय मोग कर. देवाचो मात्र मोग केल्यार पावना मनशाचोय मोग कर. कित्याक देवान तुका आशिर्वाद दी जाय त्याच प्रमाणे मनशाकी तुवें मानवाल्ल्या वेळार तुका सहकार दिवन तुका तांकां आशिर्वाद तुका मेळोवंक साध्य आसा. देवाचें आशिर्वादां आनी रक्षण मोगाचें न्हू मनशा मुखांत्र जारी घेवचे सभार उल्लेख हांव तो जाणाव. हे सत काळान आसतना मनीस सभार पोटी खाली देवा ते मात्र संबंध आसल्या पुरो मनशाचो संबंध नाका म्हणल्या चिंतपार जीवन आसा. मस्तू जाणांक मागलें कित्याक मेळना म्हणून टेन्शन कित्याक म्हळ्यार सभार पोटी आमी शर्मावे आयकल्यात खंयसर ते मिसाक येतात मागण्याक येतात पूण शेजाऱ्यां कडेन गलाटो करनासतात घरच्यां कडेन गलाटो करनासतात. मागीर आशिर्वाद खंय तावन येवचें. देवाक आशिर्वाद घालूंक जाय पूण सकाळां कडेन तूं गलाटो करनासाय मनशा मुखांतर तें फाशार जावंक तूं सोडिनाय मागीर आशिर्वाद खंयसर येता. त्या देखून जर तर मस्तू लोकांचें खंयसर चिंताप आमी सवांग करूंक जाय. आमचें चिंताप देवाक हांव मानवाल्यार पुरो म्हाका सक्कडी यशस्वी जाता जायना म्हूण हांव सांगना पूण तें जार एक हाडूंक एक हातेर जाय आनी ते मनशा मुखांतर सर्वेस्पर देव तें जारी करता. देवाक सभार संगती खुशी आसात पूण सभार पोटी मनीस ताका आडखळ घालतात. त्या देखून आमी केदाळे मागता बापा सरकार तुजी खुशी जाता तशीच संवसारान जावं दी म्हूण आमी हर एक दीस मागता. मोगाचें न्हू उडास दवरया आमी ह्या संवसारांत खंयचोय मनीस कोणायकी कॅर करिना. आमी चिंतचें मात्र तो म्हाका जिवाक जीव दिता तें म्हाका जिवाक जीव दिता पुरो चिंतचें मात्र. आमी पळयलें जाल्यार ह्या संवसारांत कोणी कोणाकी कॅर करूंक वचना. करेक्ट करून आमी स्टडी करून पळयलें जाल्यार करना. कित्याक म्हळ्यार केवल आनीक मनशाक हांव मानवाल्ल्या वेळार त्या दाडा मात तो म्हाका कांय एक ताजो वेळ दिता ताजें संपन्मुलां म्हजे खातीर करशिता ताजी क्रेडिबिलिटी म्हणटा विश्वासार्हता म्हजे खातीर करशिता. ना जाल्यार तो कॅर करना. एक व्यक्ती केदो व्हडलो मनीस जाल्यार जावं दी आमी पळयता तो व्हडलो जाल्यार ताका जालें आमी आमच्या घरा जेवता ताका काल्यां कॅर करचें म्हणटा. केदाळा तो व्यक्ती ल्हान जावं दी व्हड जावं दी तो म्हाका मानवल्लो व्यक्ती जाल्यार म्हजो वेळ हांव करशिता म्हजी संपन्मुलां करशिता ह्या म्हजें क्रेडिबिलिटी ह्या म्हजें विश्वासार्हता ताजे संगी वांटून घेता. एक ल्हानशें एक उदाहरण दिवचें जाल्यार एक सिनियर एडवोकेट आनी ज्युनियर एडवोकेट हायकोर्टांत आनी सुप्रीम कोर्टांत आसा. सिनियर एडवोकेट आनी ज्युनियर एडवोकेट म्हणून सिनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट तांणी डायरेक्ट केस काडूंक जायना. तांणी अनेक वकिलां मुखांतर काण घेत खाली तांणी कोर्टांत वचून हजर जावचें. डायरेक्ट खंयच्या क्लायंट्सांनी वचून केस काडूंक जायना. आनी एकटी अशें जालें की नीज घडीत
एक व्हडलो म्हळ्यार भिरांकूळ व्हडलो सिनियर वकील तो कोण भयंकर व्हडलो वकील कोरोडान तेजें फीस कोणायकी उलोवंक मेळना आनीक बिरमोत आनीकलो वकील आसलो म्हाकाय जिवनांत वैरेजे कितलें गेल्यार कांय जायना तो आशेवन आसलो तो मागोवन आसलो आनी एक दीस तो ज्युनियर ताका एक अवकाश मेळटा एक व्हडलें फंक्शन आसलें व्हडले व्हडले मनीस थंयसर आयिल्ले आनी थंयसर तो सिनियर एडवोकेट आयिल्लो ह्या मनशाक ह्या ज्युनियर वकिलाक एक अवकाश लाभलो आनी वो धांवून धांवून वता त्या सिनियर एडवोकेटा कडेन उलोवंक घेता म्हाका एक तुज्या ऑफिसान कांय एक अवकाश मेळात घे आनी तो सिनियर एडवोकेट भिरांकूळ कोण्णे डोगल्यान तितले हायफाय मनीस ह्या ज्युनियरा कडेन बरें करून उलयता खाली उलयता जेवलोय की खंय तुजें घर तें हें पुरो उलयता आकाश जाय जाल्यार खंयचें उलयना आनीक ताज्या ऑफिसा कडेन सर येता मागीर लास्ट म्हणटा एक 15-20 मिनटां उलोवन तुवें ऑफिसाक घेवचें नाका म्हणटा हाका भारी बेजार जाता शे काले म्हाका इतलें कर कांय ना म्हळें नेंगी सगळे उरले पुरो चिंतात ह्या व्हडलो येतो व्हडलो वकील ह्या मनशा कडेन उलयता हो मनीस कोण गाय म्हणून आनी कितें वो बायक सुरू करून स्टार्ट करून येचें म्हणटा आसतना ज्युनियर वकील थंयसर एकलो येता सर सर म्हाका तुजे कडेन उलोवंक आसा कितें उलोवंक तुका त्या मनशाची वळख आसा न्ही गे म्हजी केस काडून घे ताज्या मुखांतर ती सुलयशी गे म्हाका म्हणटा आनी वो कुशेन ती घेता आनी अशेंत सिनियर एंगेजमेंट करून आका अशेंत फीस मुस्त येता कित्याक म्हळ्यार हाची विश्वासार जाता हाची क्रेडिबिलिटी ह्या ज्युनियर एडवोकेटा कडेन आसा जाल्ल्यान आका तो पाती आला म्हणून जाल्ल्यान लोक मुस्त जावन येता आनी एक मुस्तुक जाता एका वर्सा भितर हो ज्युनियर एडवोकेट आनी त्या दाडा वचून सिनियरा कडेन वचून एक गिफ्ट दिवंक येता आनी तें गिफ्ट काडूंक येता आसतना तो म्हणटा म्हाका तुजें गिफ्ट नाका पूण उडास दवर हांवें केवल इल्लो वेळ म्हजी विश्वासार जाता म्हजी क्रेडिबिलिटी तुजे सांगाता वांटून घेतिल्ली सगळें तुजें जिवन परिवर्तन जालें सगळें तुजें जिवन परिवर्तन जालें कित्याक परिवर्तन जालें हांवें म्हजी क्रेडिबिलिटी म्हजी विश्वासार जाता तुजे सांगाता हांव अर्दें वर करशिल्लें आनी सगळ्यांक कळ्ळें गे हांव तुजे सांगाता आसलो आनी सगळें तुका तुका रेकॉग्नायज करूंक पडलें मुखाचें उडास दवरा अनेक मनशाची विश्वासार जाता जर तर म्हाका मेळटा अनेक मनशाचो वेळ तो म्हजे कडेन करसूंक तयार आसा अनेक मनशाचो ताजें संपन्मुळां म्हजे कडेन करसूंक भायर आसा म्हज्या जिवितांत हांव वयर येता म्हज्या जिवितांत हांव वयर येता त्या देखून जर तर त्या मनशाक हांव मानवलां जाल्यार मात्र तो मनीस वेळ करसिता संपन्मुळां दिता ताजे विश्वासार्था म्हजे कडेन वांटून घेता आनी अशें जाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू आमी जिवितांत वयर येता त्या देखून पयत पुस्तक म्हणटा इसाया प्रवचन 49:17 वाक्य म्हणटा तुजें पुनर्निर्माण करतले धवे धवे येतात आनी तुवें दसपट केले ते तुजेच आशिल्ले पयस सरतात आमकां खंय सारकें पुनर्निर्माण जावंक आसा मोगाचें न्हू पुनर्निर्माण जाय जाल्यार ह्या व्यक्ती मुखार आमकां जावंक आसा आमकां हर एकल्यांचें आमकां मानवोंकचें आमकां गरजेचें त्या देखून आयच्या दिसा आमी आतां कन्क्लूड केल्ले विशय जावन आसा मोगाचें न्हू सर्वेस्परा देवाक हांवें तुवें मानवोंक जाय मनशाक मानवोंक जाय आमचें जिवीत सगळें परिवर्तन जाता मुखल्या हप्त्यांत आका सावयो कितें सर्वेस्परा देवाक मानवोवचें बरी मनशाक मानवोवचें बरी ह्या सावयो कितें की टू एंटर दॅट ग्रेस या एंटर दॅट टायप ऑफ एनॉयंटींग कितें करयेत म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करया पूण आयच्या दिसा एक मात्र म्हणजे स्पश्ट मतीन दवरया केवल हांवें मागणें केल्यार पावना या केवल मनशा कडेन संबंद दवरल्यार पावना हांव म्हजें व्यक्तित्व देवाक मानवोंक जाय हांव मनशाकी मानवोंक जाय त्या दाळा दोगांयकी हांव मानवता त्या दाळा म्हजें जिवन आज खंयच्याय रुपार आसूंक पुरो मुखल्या दिसांनी सगळें आमचें जिवन परिवर्तन जावंक साध्य आसा उंचल्याच्या उंचल्या पावंडाक हांवान तो वचूंक साध्य आसा आशिर्वादाचो पावस आमचे थंय येवंक साध्य आसा आज आमकां कितली इतिमीत आसल्यार आमच्या बोवारी आसचे सगळें सन्निवेश थोड्याच तेंपान कंप्लीट तरान बदलूंक साध्य आसा सर्वेस्पराक हांवान तो मानवाल्ल्या वेळार मनशांक आमी मानवाल्ल्या वेळार दोगांयकी मानवाल्ल्या वेळार आमचे जिविताचें खंयचेंय लिमिटेशन नासतना बेगीनच आमच्या जिविताचो उद्देश जारी करूंक साध्य आसा म्हणलें आयच्या दिसा हें चिंताप दवरनो मुखल्या हप्त्यांत ह्या हंताक आमी कशें पावचें म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करया आमेन. स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सक्तेन आमकां राव तूं आमचे सवय
स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सत्य आमकां भर रव तू आमचे सोवे तू जिवीत दिवचे वोदान सस्नाक वाळची बुसुंदार आणि बुदेना सगळे तू सल तू जिवीत दिवचे वोदान सस्नाक वाळची बुसुंदार आणि बुदेना सगळे तू सल स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमच्या काळसान तुका आमच्या काळसान नितळ कर तू आमकां नितळ कर तू आमकां बापा बगूंक सस्ना Alleluia 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 याकडे हरी एका भावाने परत जपानकडे समर्पण करता अंग सरसरसल्या हरी एक लगे म्हणजे त्या सवा म्हणजे मागणी तुझ्या पायांकडे समर्पण करता सुमी हरी एक लगे कुटाम तुझ्या पायांकडे समर्पण करता आज या आराधनात वाटली जाल्या हरी एका भावाने तुझ्या आशीर्वादावर तुझे कृपेचो शिवर व सुमी आम्ही सदा तुका मानवाले जाऊ हेरांग मानवाले जाऊ जीव गुरुपादी सुमी सगळ्या संसाराचे तुझ्या आशीर्वादावर आमच्या देशाचे आमच्या गावाचे तुझ्या आशीर्वादावर सोनिया आमच्या हरी एका कुटुंबाचे तुझ्या आशीर्वादावर आमच्या मंगळूर डीएससी आमच्या गवळे बापांचेर हरी एका या धार्मिकाने तुझ्या आशीर्वाद शिव सोमिया म्हणा तुझी कृपा गरज असा विशेष तरा प्रायोंता पिढेस्ता पावनीच्या पायांकडे समर्पण करता तुझी सगळी कृपा याकडे वळून सोमिया हरी एक लेगा पोट सोमिया हरी एक लेगा गरजानी भाव सोमिया त्यांच्या बगलेचो राव सोमिया त्यांच्या जीवित सोमिया सोलो सोमिया हरी एक लेगा आशीर्वाद कर सोमिया तुझ्या कृपेन तो बोल सोमिया तुझ्या कृपेन तो बोल सोमिया तुका जाऊ मान आणि आराधना तुका जाऊ स्तुती आणि वगळा सोमिया येशू आता आणि सदा सर्वदा आमेन हालेलुया 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 सोमियाचे आशीर्वाद सोडून आम्ही तयार जाऊन गावया गीत येत्या वडा सगळा आम्ही दिमी घालया येत्या वडा सक्रामेंता सस्तानमा करूया पूर्वील्या त्या रूपाबोला नव्यो रीती आदाय सर्वोनेच अस्कटनिश बावटाचे मोती जशी तशीच अल्लाहनी स्तुतीसा पोतबी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्या हर्षिता तुका समासमी नावता आमेन प्रार्थुया
ये देवा विची सक्रमेंत काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सबळ सदां समचेर आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो घन खऱ्या पवार्थान तुका दिसपरते उलो मारूं आनी तुजो आसरो सोदूं त्या मरीपा तुका आनी हेरांक मानवलो जावन जियोंक आमकां शिकय तूं जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. समय का अर्घ देविया. अर्घा तुका सौम्या अर्घा तुका धन्या अर्घा तुका सौम्या ससना ससना अर्घा तुका सौम्या अर्घा तुका धन्या अर्घा तुका सौम्या ससना ससना सांगता अर्घा तुका सौम्या अर्घा तुका धन्या अर्घा तुका सौम्या ससना ससना अर्घा तुका सौम्या अर्घा तुका धन्या अर्घा तुका सौम्या ससना ससना. बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.